सेक्युलर मतां फुटची न्ही म्हूण आप पणजे इलेक्शनांतल्यान कडेक रावल्यात। पर्रीकार आड वाल्मिकी वा एल्विसाक घालपाची आपाची तयारी जाल्ली। मात काँग्रेसीन गिरीश चोडणकाराक घाले उपरांत आपान सेक्युलर मतां फुटची न्ही म्हूण मारते घेतले। काँग्रेस पयलीं बाबुशाक रावली आनी निमाणे पणजेची तिकीट गिरीशाच्या गळ्यांत घाली। गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसीक फंड मारले। 15 आमदार एआयसी सेक्रेटरी सगळे बाबूस मुच्छे ते घरा कडेन की तू आमचो कॅन्डिडेट जाव। ही हालत काँग्रेस पक्षाची आणि व्हडले लीडर बॉम्ब मारता की आय बिल्ड द पार्टी। जी परिस्थिती ही जाल्या की नॉन काँग्रेस एक्सपर्ट मनशाचे पांयाशीन गेल्यात की यो तू आमचो कॅन्डिडेट जाव। असली हालत काँग्रेसची हेच्या आधी केन्ना जावना। ही हो इतिहास जेन्ना बाबुशान तिंका नकार केलो लिटरली खोंट मारून भायर धाडले आनी हुशार अपघात आशिल्ले गेले। तेणें 48 आवर्स गेले आनी तेणें सांगलें आमकां तुजी तिकेट नाका। मागीर गेले ते अशोक बाबाचे दारान। अशोक बाबान तिंका आनी 48 आवर्स उपकायले तुमकां धरले आनी तेणें सांगलें तुमची तिकेट आमकां। आतां वोकाची हांगा हाडला आनी दवरला। काल तेणें मिटींग आपयली कार्यकर्त्याची पणजेचेर 5 जाण येवंक ना। तो आतां बूथ शिकता। बूथ खंय आहा ते? गिरीश चोडणकर इज ए नॉन स्टार्टर इन पणजी। He's such a mighty chief minister sitting down there. Both are the same caste. So are you saying that both are fighting it on caste lines? I said no, they are trying to whip up sentiments. Both? Both. I said, what is the logic? Yeah, and you're talking about Panjim here. Panjim and now are going. Both the candidates belong to the same caste. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार।